This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। आमदाराचो सेक्स्टॉर्शनाचो इश्यू काडून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर पड्डो घालपाचो सरकाराचो यत्न आप गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर फोग। सरमानस मायनिंग प्रश्नात मध्यस्थी करपाचो मुख्यमंत्र्याचो यत्न मायनिंग सुरू जावकूच जाय मुख्यमंत्री म्हणटात शेतकारांची येरादारीचेर पब्लीक हियरिंगाची मागणी। राज्यात उदकाचो उणाव जावचो न्ही म्हूण सरकाराचो मास्टर प्लान सुमार 250 MLD अतिरिक्त उदक पुरवणेच्या प्लानाक सुरवात। प्रस्तावित जेटी रेल्वे ओव्हरब्रिजाक आसोळडा ग्रामस्थांचो विरोध खासा ग्रामसभा प्रकल्प कोळसो येरादारी वाडोवपाच्या हेतान थळाव्यांक कांयच उपेग ना म्हूण दावो। काजूमळकुळ्या बेकायदेशीर रेंव काडपाक सुरवात मामलेदार पुलिसांचे जॉयंट इन्स्पेक्शन पुलीस रावल्यात मामलेदाराच्या रिपोर्टाक तो मेरेन रेंव गायब। सोमाराच्यान बेळगावात कर्नाटकाचे शियाळी अधिवेशन पहिल्या टप्प्यात उत्तर कर्नाटकाचेर चर्चा मंगळारा आणि बुधवारा म्हादय चर्चा जातली म्हूण म्हायती। शेतकारांचे दिल्ली चलो आंदोलन एका दिसा खातीर घेतले फाटी हरियाणा पुलिसांनी टियर गॅस सोडिल्ल्यान 8 शेतकार बेशुद्ध ताच्या खातीर आंदोलन फाटी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंग 3 दिसाच्या रशियाचे भेटीर भारत रशियाच्या इंटर गव्हर्नमेंटल कमिशनाच्या 21व्या बसकेक जातलो वांटेकार मिलिटरी टायअपाविशीं दोनूय देशांमदीं चर्चा। लोकांनी दिल्लो कौल मान्य करात ईव्हीएमाचेर प्रश्नचिन्ह नाका मतदारांची दिशाभूल बंद करात महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचो विरोधकांक सल्लो। गोयच्या दर्यादेगेर रशियन चलयेचो व्हिडिओ शूट करपी बांगलादेशी युट्यूबराचेर लैंगीक छळाचो गुन्यांव सायबर पुलीस गुन्यांवाची करतात चौकशी।